गोयचे सरकार सरकारी प्राथमिक शाळा चलयता आणि म्हज्याच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 2012 पासून ते 2022 पर्यंत सरकारी शाळा जिवंत दवरल्या, तांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें केलां. आमकां कोणाच्या उपदेशाची गरज ना आणि कोणी आमकां खंयच्या पॉलिटिकली पार्टीनी शाळा चलोवपाक घेवपाची गरज ना. सरकार समर्थ आसा. आमकां चिंता आसा आमच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाची, आमकां बिल्डिंगेची चिंता ना, आमकां क्वॉलिटी एड्युकेशन दिवपाची चिंता आसली म्हणून मर्जिंगाचो विशय फुडें आयिल्लो आसा. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी, क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन, स्टँडर्ड ऑफ एड्युकेशन आणि जो निपान जो स्टँडर्ड जो कमी आयलो तो सगळो विचार करून, कारण एकीकरण म्हणजे एक शिक्षकी शाळा ह्यो वेगवेगळ्या देशांत त्यो द्विशिक्षकी शाळा जावच्यो ह्या हाच्या सकयल आमी हो एक फक्त सध्या सर्वे सुरू केल्लो आसा. आमी टिचरां कडेन सध्या उलोवप सुरू केलां. आमी खंयच्योच शाळा आत्तां बंद करून काडूंक ना. आमी मर्जींग म्हटलेलें. त्या खातीर एखाद्या शाळेंत 4-5 भुरगीं आसात, जर त्यो 2 किलोमिटराच्या डिस्टन्साचेर आसात जाल्यार ह्यो शाळा मर्ज करून त्या भुरग्यांक आमी 4 शिक्षक दिवचे, तितलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचें हाच्या खातीर आसा. आमकां कोणी मार्गदर्शन करपाची गरज ना, आमकां कोणी उपदेश करपाची गरज ना. आमच्या गोंयांतूय बी अशे खूब शाळा आयज पर्यंत गोंयांतल्यो 540 हायस्कुलां पैकी म्हाका दिसता हार्डली 10 काय 20% शाळा फक्त सरकार चलयतात हायस्कुलां. सगळ्यो ग्रँटीन एड. सगळ्यो गोंयांतल्यो संस्था हांगा समर्थ आसात हायस्कुलां आनी शाळा चलोवपाक. राजकीय पार्टीक आयज पर्यंत सरकारांनी शाळा चलोवंक दिवंक ना आणि कोणी राजकीय पॉलिटिकल पार्टीनी बेश्टेच शाळा चलोवन आमी खूब कितें तरी मोठें करता हें करपाची गरज ना. आपल्या राज्यांनी वचून पळोवच्यो थंयसल्या शाळांची कशी वाट लागल्या. मर्जिंगाचो प्लॅनिंग स्टेज आहा. मर्जिंगाचो इट इज अ प्लॅनिंग स्टेज. त्याचे आमी म्हटलां विल टेक स्टेक होल्डर्स इन टू द कॉन्फिडन्स. PTA, हेडमास्टर्स, शाळेचो शिक्षक ह्या सगळ्या जाणांक विश्वासान घेतले. पेरंट्स जर तयार आसा ती शाळा वेवस्थीत रित्या सांबाळपा खातीर आमकां आनीक एडिशनल टीचर घेवन आमी थंयसर घालपाची आमची तयारी आसा. कशें आसा अरे जो पर्यंत प्लॅनिंग करिना, जो पर्यंत शिक्षकां कडेन उलयना तो पर्यंत आमी हेजो पुराय कन्सेप्ट जो आसा पळय न्ही वो फुडें व्हरपाक शकचे ना. इट इज एट अ प्लॅनिंग स्टेज. बेश्टोच बोवाळ घातला, हांव शाळा चलयता, खंय वचून निवेदनां दिली आनी पब्लिसिटी मेळोवपाचो प्रयत्न केलो. खंय तरी दिल्लीन बातम्यो छापून हाडलो आमी खूब मोठें काम करता. म्हाका चिंता आहा. हांव शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान हांव डे टू डे फॉलोअप करता. डे टू डे विशय घेवन बसलेलो आसा आनी त्या खातीर म्हजे सगळे डिपार्टमेंट जे आहा पळय न्ही रे हे सतर्क जावन सगळें काम करीत आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे शाळा सुरू जाली पळय कोविडाच्या उपरांत पयलीं ती शाळेंत वचपी शिक्षण मंत्री आनी मुख्यमंत्री म्हणून हांव दारबांदोड्याच्या शाळेंत प्रायमरी शाळा सुरू जाली आनी हायस्कुलांत भुरग्यांची चिंता विचारपी हांव. हांगासर बेश्टी नाहक पब्लिसिटी घेवपाचो कोणी प्रयत्न करचो न्ही. पेरंट्स ओपोज करता पेडणे बिडणे. आयक सांगता तुका म्हाकाय खबर आसा पेरंट प्रायमरी शाळा लागीं आसची हो कन्सेप्ट आमकां खबर आसा म्हणून तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरांच्यो शाळा सुरू केल्यो. पण आयज त्या शाळेंत जर 3 भुरगीं आसत जाल्यार त्या भुरग्याच्या एड्युकेशनाच्या स्टँडर्डाचोय विचार करपाक जाय. एखाद्या जर थंयसर दुसरी शाळा आमकां 1 किलोमिटराचेर जर तितून 20 भुरगीं आसत जाल्यार 3 भुरगीं आसतले शाळा 20 भुरग्यांक घातले तांकां 2 टिचर मेळटले. आमी तुका ट्रान्सपोर्ट वेवस्थाचेर ते आमीच दितले. कन्सेप्ट मुळात हो आसा. 3 भुरगीं 2 भुरगीं घेवन त्या भुरग्यांचो फ्युचर क्वॉलिटी एड्युकेशन दिवपाक जाय आमकां. त्या खातीर आमी ज्यो खूब भुरगीं आसा त्यो शाळा बंद करून घेवंक ना. मुळात हें समजपाक जाय.